पार्टीन डिसिजन विचारपूर्वक घेतलेली आसतली. म्हाका दोनूय कॅन्डिडेट रमाकांत खलप आणि विर्याटो फेर्नांडीस हांकां बेस्ट विशीस. पयलींच फर्स्ट डे वनाक सांगत आशिल्लो की कोणाकूय तिकेट मेळो पार्टीन सगळ्यांनी एक जावन ताका जिखोवपाचो प्रयत्न करतलो. कारण गोंयचे लोकांक सद्याक बीजेपी नाका जाल्ली आसा आणि जे सेक्युलर फोर्सीस सगळे आसात त्यांनी सगळ्यांनी एक जावन आमच्या दोनूय कॅन्डिडेटाक जे इंडिया अलायन्सचे कॅन्डिडेट आसात बाब खलप आणि फेर्नांडीस हांकां दोगांकूय सपोर्ट दिवन वोट करून आमच्या पार्लमेंटान पावोवपाचे. ओके. तुमकां कितें दिसता दोन्ही हेतून बीजेपी फायटा बद्दल तुमच्या बद्दल कशी वयतली तेंच्या बद्दल फायट म्हटल्यार कित्याक टिकेटूय आतां लेट अनाउन्स जाल्या न्ही कॅम्पेनिंगाकूच हे जातलो म्हणून. लास्ट इयर हेज्याहून लेट आशिल्लें. लास्ट इयर म्हाका दिसता 22 दीस पयलीं टिकेट अनाउन्स जाल्ली. त्या मानान ह्या फावटी अजून आमकां जवळ जवळ 1 म्हयनो 5 दीस सुमार आसात प्रचाराक. आनी पार्टीन ऑलरेडी ग्राउंड वर्क सुरू केल्लो आसा. बूथ लेवल काम चालू आसा, ब्लॉक लेवल काम चालू आसा. सो त्या हितून ते डिफिकल्ट जावपा ना. दुसरें म्हणजे गोंयच्या लोकांनी निर्णय घेतलेलो आसा की यांची दादागिरी खूप जाल्ली आसा बीजेपीची आणि ते कितेंय हाडून कोणाचेर लागतात. तातूंतल्यान जी लोकांची तिडक आसा लोकांक एक जी मेसेज धाडपाक जाय दिल्ली बसलेलो जी बीजेपीची सेंट्रल लिडरशीप सारकी क्लियर आसा. आणि तातूंतल्यान आमचे दोनूय कॅन्डिडेट सहज जिखपाक शकतले. कारण नॉर्थाक ऑलरेडी नाराजी आसा कारण 25 वर्सां वयर जाल्ली आसा. सावथाक एक कॅन्डिडेट इम्पोज केल्लो आसा लोकांचेर. सो त्या दोनूय जर संघर्श हे पळयले तर लोकां भितर तिडक ही भयंकर आसा. फक्त आता मुखाल्ल्या 1 म्हयन्याक प्रचार करून ती कन्वर्ट करपाची इंटू ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी.